पळोवया प्रायम खबरो. Headlines brought to you by Chandan Group's Goa. प्रुडंटान घोटाळो उक्ताड्यार हाडले उपरांत जीएमसीच्या पॅथ लॅबांतय टेस्टींनी बरीच वाड. सगळ्यात म्हारग ANA टेस्ट जीएमसीन परत जाली सुरू. जीएमसीतल्या रक्त टेस्टीच्या प्रकरणांत FIR घालचो आनी खोलायेन चौकशी करची. प्रायव्हेट प्रयोगशाळेन रक्त तपासूंक गेल्ले पैसे परत दिवचे RTI फोरमाची मागणी. गोंयान मायनिंग सुरू जाल्यार पयल्या टप्प्यान फक्त 34 खणी जातल्यो सुरू. उरिल्ल्या खणींक करच्यो पडटल्यो कितल्योश्योच फर्मालदादी. कस्टमान 1 किलो 4 ग्रामाचे भांगर दाबोळे विमानतळार धरले. दोगा बायलांनी आपल्या आंगान लिपयल्ले भांगर. एअर इंडियाचे विमान दुबयच्यान आयिल्ले गोंयांत. आनी दक्षिण गोंयच्या कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्लोधिकारी आड आंदोलन केलें खर. मडगांवां काडली रॅली. दर तालुक्यान आंदोलन करपाची शिटकावणी. खबरो विस्तारान. प्रुडंटाच्या ऑपरेशन रक्तचरित्रा उपरांत पॅथोलॅबांतय टेस्टींनी बरीच वाड जाल्या. मलेरियाच्या टेस्टींनी दर दिसा 25% वाड जाल्या. स्टिंग ऑपरेशना उपरांत रुटीन ब्लड टेस्टी दर दिसा 25% जाल्यार पुराय हेमोग्राम टेस्टी सुमार 15% वाडल्यात. शेनवारा जीएमसीतले रिएजंट काबार जाल्यात. ताका लागून कांय बायोकेमिकल टेस्टी खाजगी पॅथोलॅबांनी जातल्यो. प्रुडंटान घोटाळो उक्ताड्यार हाडले उपरांत सगळ्यात म्हारग ANA टेस्ट जीएमसीन परत सुरू जाल्या. सबसे प्रबल शस्त्र रचित ऑपरेशन रक्तचरित्रा उपरांत जीएमसीतल्या बायोकेमिस्ट्री आनी मायक्रोबायोलॉजिकल लॅबांत जावपी फुकट टेस्टींनी कितली वाड जाल्या हे प्रुडंटान दाखयल्ले. आयज पळयात पॅथ लॅबांचेर प्रुडंटाच्या स्टिंग ऑपरेशनाचो इम्पॅक्ट. पॅथ लॅबांनी जावपी फुकट टेस्टींनी मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या. मलेरियाच्या टेस्टींनी 25%, रुटीन ब्लड टेस्टींनी 20% जाल्यार पुराय हेमोग्राम टेस्टी सुमार 15% वाडल्यात. स्टिंग ऑपरेशना पयलीं जाल्ल्यो टेस्टी 14 ऑक्टोबराक 44, 15 ऑक्टोबराक 40, 16 ऑक्टोबर 43, 17 ऑक्टोबराक 44, 18 ऑक्टोबर 45. स्टिंग ऑपरेशना उपरांत जाल्ल्यो टेस्टी 21 ऑक्टोबर 55, 22 ऑक्टोबराक 59, 23 ऑक्टोबराक 58, 24 ऑक्टोबर 56. आता पळयात जीएमसीच्या पॅथ लॅबांतल्या रुटीन ब्लड टेस्टींचे आकडे. ऑपरेशन रक्तचरित्रा उपरांत हे टेस्टींनी 20% वाड जाल्या. हाचोच अर्थ साध्या टेस्टिंग खातीर येवपी दुयेंतींक प्रायव्हेट एजंटा कडेन धाडून तांकां लुबाडटाले. स्टिंग ऑपरेशना पयलीं जाल्ल्यो टेस्टी 14 ऑक्टोबर 520, 15 ऑक्टोबर 490, 16 ऑक्टोबराक 511, 17 ऑक्टोबराक 514, 18 ऑक्टोबर 509. आता पळयात स्टिंग ऑपरेशना उपरांत जाल्ल्यो टेस्टी 21 ऑक्टोबराक 610, 22 ऑक्टोबराक 595, 23 ऑक्टोबराक 622, 24 ऑक्टोबराक 588. मलेरिया आनी हेर रुटीन ब्लड टेस्टिंग खातीर प्रायव्हेट एजंटा कडेन धाडून लोकांक नाडपाचो प्रकार चलतालो ही गजाल हे आंकडे सिद्ध करतात. जीएमसीन आतां एक बरी आनी एक वायट खबर आसा. सगळ्यात म्हारग ANA टेस्ट आतां जीएमसीन परतून सुरू जाल्या. रक्तचरित्रा उपरांत अचानक अधिकाऱ्यांक जाग आयल्या जाल्यार टेस्टी खातीर लागपी रिएजंट सोंपला. रिएजंट सोंपिल्ल्यान बायोकेमिकल विभागांतल्यो चडश्यो टेस्टी भायर प्रायव्हेट लॅबांनी धाडटले. ह्यो टेस्टी करपा खातीर रिएजंट नव्यान भरप गरजेचें. रिएजंट सोंपिल्ल्यान सकयल दिल्ल्यो टेस्टी बंद. BHCG, PSA, LH, FSH, थायरॉयड, CA125 आनी APTT
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय वैजकी हॉस्पिटलांतल्या रक्ताच्या घुसपागोंदळ प्रकरणात FIR घालून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी गोवा RTI फोरमान केल्या. खाजगी प्रयोगशाळांनी रक्त तपासपा खातीर लोकांनी जे पयशे फाटल्या 2 वर्सांत मोडल्यात ते सरकारान तांकां परत दिवचे अशी मागणी फोरमान केल्या. प्रुडंटान चलयल्ल्या ऑपरेशन रक्तचरित्र मोहिमेची गोवा RTI फोरमान दखल घेतल्या. शेनवारा जाल्ल्या फोरमाच्या बसकेन ह्या विशयाचेर खोलायेन भासाभास जाली. ब्लड कलेक्शनाचो जो इश्यू जाला ताजेरूय गोवा RTI फोरमान ताजेर लक्ष घातलां आनी वॉट इज अवर डिमांड टू द गव्हर्मेंट एट द मोमेंट इज की हाजें थरो इन्वेस्टिगेशन जावचें. अशें जर सर्क्युलर आशिल्लें की ब्लड कलेक्शन कॅन बी डन फ्रॉम आउटसायड जाल्यार तें सर्क्युलर पब्लीश करचें, लोकांक कळचें तें. आनी जर नाशिल्लें जाल्यार ही जी गोश्ट घडटाली ते जे कोण रॉंग डुअर्स आसा तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी तांचेर FIR फायल करची. प्रुडंटान ही मोहीम चालू केल्या उपरांत GMCन जावपी ब्लड टेस्टी दोबरादान वाडल्यो अशें फोरमाचो वावुरपी श्रीकांत बर्वेन सांगलें. जेन्ना हे नदरेत वायट स्केलचेर आमच्या लोकल चॅनल प्रुडंटान हे वायट स्केलचेर हाडले. वी थँक प्रुडंट टू ब्रिंगींग दीस टू द नोटीस ऑफ द पब्लीक. आनी त्या नंतर रक्तचरित्र म्हणून तेजी सिरीज चलयली. त्या हातून तेच्या नंतर जेन्ना चलयली तेच्या पयलीं कितें जातालें आनी नेक्स्ट कितें जातलें ते तुमच्या समोर मांडटा. 17 ऑक्टोबर 2420, 18 ऑक्टोबर 2500 रफली तुमी सांगू शकता 2500 रिपोर्ट्स तेच्या पयलीं एवरीडे आमचे कडेन वताले. पण तेच्या नंतर ह्या 21 ऑक्टोबराक 3289, 22 ऑक्टोबर 3566, 23 ऑक्टोबर 2900 आणि 24 ऑक्टोबर 3400. म्हणून रफली तुम्ही म्हणू शकता की पयलीं 2500 एवरीडे ब्लड टेस्टिंग जाताले ते एकदम 3500, 1000 वाढले. हेच्या वयल्यानच हे एक लक्षात आमी घेवं शकता की 1000 हे ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट हे प्रायवेट लॅबोरेटरींत वचूंक लागले. मायक्रोबायोलॉजिकल लॅबोरेटरीज 14 ऑक्टोबराक एवरीडे सादारणचे 14 ऑक्टोबराक जाल्यार 40 टेस्टी, 15 ऑक्टोबर 44, 16 ऑक्टोबर ईद हॉलिडे आसली, 17 ऑक्टोबर 59, 18 ऑक्टोबर 58. त्याच्यानंतर जेन्ना हे ऑपरेशन रक्तचरित्र सुरू जालें त्याच्यानंतर 21 ऑक्टोबराक एकदम दुबरान जाल्यो 84, 22 ऑक्टोबर 98, 23 ऑक्टोबर 100 आणि 24 ऑक्टोबर 90. हेच्या वयल्यान तुमकां लक्षात येवं शकता की ते फरक पडटा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गोंयांत मायनिंगावेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयान फाटी घेतली जाल्यार पयल्या टप्प्यान 34 परस चड खणी चालू जावच्यो नात. उरिल्ल्या खणींक कितल्योश्योच फर्मालदादी करच्यो पडटल्यो आनी हें काम सोंपें ना अशें खण उद्देगांतल्या सुत्रांनी प्रुडंटाक सांगलें. स्टॅम्प ड्युटी भरल्या आनी लीज रिन्यू केला तशेंच केंद्रा कडल्यान जायत्यो मान्यताय आसात त्योच खणी पयलीं सुरू जातल्यो. ह्या आदी काडिल्ल्या मिनाची निर्गत करपाक सुप्रीम कोर्टान मान्यताय दिवची अशी विनवणी गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक केल्या. निरीचो अहवाल मेळचे पयलीं नव्यान मीन काडचे ना अशें उतरूय गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दिला. सगळ्यो कायदेशीर गजाली केल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान मायनिंग चालू करपाक दिले जाल्यारूय फक्त 43 मायनीच पयल्या पावण्यार चालू जातल्यो अशी माहिती सुत्रांनी दिली. 34 खणींनीच सगळ्यो फी भरल्यात. ह्या खणींक सगळीं लायसनां आसात. उरिल्ल्या खणींक रान खातें आनी हेर लायसनां नात. ही लायसनां मेळोवपाचें काम सोंपें ना. बऱ्याच खणींनी स्टॅम्प ड्युटी आनी लीज रिन्युअल फी भरूंक ना अशें खण खात्यांतल्या सुत्रांनी सांगलें. केंद्र सरकारा कडल्यान लायसनां मेळटलीच अशी गॅरंटी मेळ्ळ्या बगर पयशे भायर काडपाक हे मिनेर तयार नात. कांय खणींचे वेगळेच प्रस्न आसात. 1 किलोमिटराचो बफर झोन लागू जाल्या उपरांत तांच्या लिजाचो काय वाठार ह्या बफर झोनात येतलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण परिस्थिती ही अशीच आसा. बफर झोनाचे लफडे. कांय लिजांचो थोडो वाठार येता बफर झोनात. लीज वाठारांची परत विभागणी करची पडटली. विभागणी केल्या उपरांत परत लायसनां घेवची पडटली. लायसनां मेळोवप कटकटीची गजाल. ह्यो सगळ्यो गजाली पळयल्यार गोंयांतलें मायनिंग टप्प्या टप्प्यांनी चालू जातलें हें आतां स्पश्ट जालां. सध्या तरी फक्त 34 खणी सुरक्षीत आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
कस्टमान 1 किलो 4 ग्रामाचे इतले भांगर दाबोळे विमानतळाचेर धरलें. कस्टमान दोगा बायलांक ताब्यात घेतल्यात. एअर इंडियाचे विमान दुबयच्यान गोंयांत आयिल्लें. दोगूय बायलांनी प्रत्येकी 700 ग्राम भांगर घातिल्लें. दोगूय केरळची अशें मुखार आयलां. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.